Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकाईकार आणि जनिता मडकाईकाराचे बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात FIR करूंक ना म्हणून लोकायुक्तान त्यांनाची अँटी करप्शन ब्रांच SP प्रियंका कश्यप आड स्वेच्छा दखल घेऊन कारवाई सुरू केली. प्रियंका म्हणटा तिने ड्युटेत घाळपणा केल्लो ना. लोकायुक्ताक तिने एफिडेविटात हे FIR न करपा फाटले लेखी रजाव दिला. 9 मे 2018 ॲक्टिव्हिस्ट आयरिशान ACP कडेन मडकईकारांचे आड कागाळ केल्ली. तेन्नाचो मंत्री पांडुरंग मडकाईकार घरकान्न जनितान ओल्ड गोवा बेहिशोबी मालमत्तेंतल्यान 200 कोटींचो महाल बांदला म्हूण आरोप. PI फ्रांसीस कॉर्तान कागाळी प्रमाण कायदेशीर कारवाय करूंक सांगिल्ली. PIन FIR करचो सोडून मंत्र्या आड कागाळ आशिल्ल्यान मुळावी चौकशी करची काय FIR करचो हाचो सल्लो घेवंक चीफ विजिलन्स ऑफिसर आणि मुख्य सचिवाचे निर्देश मागले. मंत्र्या आड कागाळ आसतना तेन्ना ते विशीं संबंधीत अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेता अशी परंपरा. PIन फायल तयार करतना तेच दिसा तिने संबंधीत अधिकारी म्हळ्यार चीफ विजिलन्स अधिकाऱ्याचो निर्देश घेवंक फायल ताचे स्वाधीन केली. रेग्युलर FIR फायल करचे आदी प्राथमीक चौकशी करची म्हूण विजिलन्साच्या खासा सचिवान फायली भितर आपले मिनट्स नोंद केले. त्याच वेळार आयरिशान लोकायुक्ता कडेन कागाळ केली. 1 जून 2018 ही कागाळ नोंद जाली. 28 ऑगस्ट 2018 आयरिशाच्या कागाळी बरोबर मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा सयत फायल मेळिल्ल्यान हे विशीं FIR करप शक्य जालें ना म्हूण प्रियंका कश्यपान कळीत केला. तेन्नाचो CM पर्रीकारान नोटींग दिल्ले ते हें. लोकायुक्तान आदीच दखल घेवन ह्या प्रकरणात प्राथमीक चौकशी सुरू केल्ल्यान ACBन समांतर प्राथमीक चौकशी करून उपेग ना. Following the due process, file was moved to Chief Vigilance Officer for due approval. But before Chief Vigilance Officer could give approval, Irish Rodriguez approached Goa Lokayukta and filed complaint here. In view of that, then Chief Minister Manohar Parrikar wrote back to Anti-Corruption Branch not to register FIR because a proceeding has been initiated by Goa Lokayukta. Mukesh Kumar for Prudent.